तशें राजकारण समजप सामान्य मनशाच्या बुद्धीच्या पलीकडलें आसता। राजकारणांतल्यो घडामोडी घडपाक मास्टरमाइंड जाय पडटा। पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत आयचो तालुको बार्देस तालुको। मतदानाक वचपा मदलो हो एकूच असो तालुको आसा जो सगळ्यांत उत्सुकतेचो विशय आसा। 40 वांगड्यांच्या विधानसभेत गोंयांत ह्यो 7 सुवातो साश्टी इतल्योच म्हत्वाच्यो आसा आनी हांगा चड प्रमाणात जागे जिखप काँग्रेस तशेंच भाजप ह्या दोनूय पक्षां खातीर तितलेच म्हत्वाचे आसा। हो वाठार चडसो कळंगूट, हळदोणे, पर्वरे, शिवोले हांगा खुबशे क्रिस्तांव समाजाचे लोक रावतात। साश्टीच्या विपरीत साश्टीत काँग्रेस आनी भाजप ह्या दोगांकय जिखपाक समान संदी मेळटा, मात बार्देसांतलें चित्र वेगळें आसा। आतां सगळ्यांच्यो नजरो गुपीत आशिल्ल्या मायकल लोबोंच्या निर्णया कडेन लागिल्ल्यो आसा। लोबोचें फुडलें पावल कितें आसतलें, कशी वाटचाल आसतली हें लोबोन अजून स्पश्ट केल्लें ना। ताचे समर्थक आनी गोंयभरच्यो नजरो तांचें फुडलें पावल कशें आसतलें ह्या विशीं जाणून घेवपाक उत्सूक आसा। कितल्याशाच मुद्द्यांचेर स्वताच्या सरकारा आड वचून लोबो भाजपा बरोबर रावतलो काय भाजपाक दसून रावतलो काय ना हें निमणे मेरेन लोबो भाजपाक चिंतनेत दवरपाक सोदता। काय लोबो काँग्रेसीच्या व्हड्यांत उडी मारतले, जंय ताच्या इश्टांनी सुधीर कांदोळकर आनी तारक आर्वोलकरान आदींच काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतला। मायकल लोबोन सांगलां आपली घरकान्न डिलायला लोबो शिवोले मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा, पूण आपणें भाजपा कडेन तशी तिकेट मागिल्ली ना। पूण डिलायला लोबोन शिवोलेत आपल्या वावराक सुरवात केल्या, मात भाजपान आदींच सुचीत केल्लें आसा लोबो हांच्या घरकान्नीक शिवोले उमेदवारी दिवचे ना म्हण। तशेंच शिवोलेचे आदले आमदार भाजपाचे दयानंद मांद्रेकार आसा, मात निमणे जनता थारायतली म्हण लोबो हांणी म्हळां। काँग्रेसीन स्वताच्या सुद्दां वांगड्याक लोबो संदर्भांत कितें विचार आसा ह्या विशीं स्पश्ट सांगिल्लें ना। लोबोच्या इश्टांनी काँग्रेसींत प्रवेश करपाक लागिल्ल्यान काँग्रेसी भितर कांय प्रमाणांत भिरांत पसरल्या। लोबोन अशें उतर दिलां, जर ताका उमेदवार निवडपाची संद दीत तर तो खंयच्याय पक्षार बार्देसांतलीं सगळीं सिटां जिखून हाडटलो। ह्या प्लाना प्रमाण कळंगुटेंत आपूण स्वता, म्हापशांत सुधीर कांदोळकर, शिवोलेत डिलायला लोबो, पर्वरेंत रोहन खंवटे आनी हळदोण्यांत एक वेळ तारक आर्वोलकर। आतां हातूंत उरता तो थिवी आनी साळगांव मतदारसंघ, जंय लोबोन आपलो मनीस कोण आसतलो हें अजून तशें जाहीरपणान सांगिल्लें ना। लोबोचो खेळ कडेक दवरलो तर थियेतच बरोच घुसपागोंदळ जाला। निळकंठाक काँग्रेसींतल्यान भाजपांत येवकार दितकर किरणान भाजप पक्ष सोडलो। भाजप सोडटकर किरण कांदोळकरान गोवा फॉवर्ड पक्षांत प्रवेश घेतिल्लो। आपल्या घरकान्नीकय गोवा फॉवर्ड पक्षांत हाडिल्ली। दिशिल्ले येवपी वेंचणुकेक कांदोळकर जोडपें गोवा फॉवर्डाच्या तिकेटीर वेंचणूक लडटले म्हण, मात विपरीतच घडलें। कांदोळकरान आपल्या घरकान्नी सयत पक्ष सोडून अचकीत तृणमूल काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतलो। किरण सद्याक आपल्याक आनी आपले घरकान्नी खातीर थिवी आनी हळदोणे 2 सिटां खातीर दावो करता, मात कोण अजून खंय वेंचणूक लडटलो हें चित्र अजून स्पश्ट ना। कळंगुटांत मायकल लोबो वेंचणूक लडटलो हें निश्चित आसा, मात खंयच्या पक्षाचेर हें येवपी वेळ थारायतलो। जाल्यार हालींच भाजपांतल्यान भायर सरिल्ल्या सुदेश मयेकारान आम आदमी पक्षांत प्रवेश घेतला। ते आम आदमी पक्षाचेर वेंचणूक लडपाचे आसा। शिवोलेंत आपली घरकान्न डिलायला लोबो वेंचणूक लडटली म्हण मायकल स्थिर आसा। जाल्यार शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकार आसा। मदींच पालयेकार भाजपांत वता म्हण बोवाळ जाल्लो, मात सद्याक तरी तो गोवा फॉवर्ड पक्षाचेरूच वेंचणूक लडयतलो काय दुसऱ्या खंयच्या पक्षांत वतलो हें अजून स्पश्ट ना। साळगांवांत ह्या फावट वेंचणुकेचो निकाल कसो आसतलो हिवूय एक उत्सुकतेची गजाल आसा। साळगांवचे आमदार गोवा फॉवर्ड पक्षाच्या तिकेटीर निवडून आयिल्ले। तांणी भाजपाच्या तिकेटीर राविल्ले दिलीप परुळेकाराक फाटल्या वेंचणुकेंत पराभूत केल्लो, मात अकस्मात आमदारकीचो राजिनामो दिवन गोवा फॉवर्ड पक्ष सोडून तांणी भाजप पक्षांत प्रवेश घेतलो आनी लागीं फाटले वर्सभर जी चर्चा आशिल्ली जयेश भाजपांत वता म्हण ती आखेर एक सत्य जाली। मात साळगांवकाराचो भाजप प्रवेश साळगांवच्या भाजप मंडळाक आवडिल्लो ना। तांच्यांनी पोटतिडकीन हाचो निशेध केला आनी निमाणें निर्शेल्ल्या साळगांवच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी टुगेदर फॉर सालिगांव पॅनला खाला येवपी विधानसभेची वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां। केदार नायक वा रुपेश नायक ही 2 नांवां सुचयल्यांत, मात फुडलो निर्णय थारावन सांगतले म्हण जनतेक सांगलां। भाजप चड करून आपल्या सिटींग एमएलएक एक वेळ दसून रावतले। हळदोण्या ग्लेन टिकलो, जोशुआ डिसुजा म्हापश्यां, जो मेरेन लोबो फॅक्टर मदीं येना सुधीराक म्हापशांत तिकेट मागणी करीत। थिये निळकंठ हळर्णकर, शिवोले मांद्रेकर ना तर ताचो पूत,
साळगांवांत जयेश आसा जाणी नव्यान भाजपात प्रवेश घेतला, मात तरी दिलीप परुळेकर अजूनय म्हणटा पक्ष आपल्याक तिकेट दितले म्हण विश्वास आसा. मात हे सगळें अशेंच घडटलें अशें ना. ऐन वेळार खंय कशें वारें घुंवत हें सांगप कुस्ताद. मात हो तालुको जरी एक आसलो तरी हांगा विविध आश्चर्यां भरिल्लीं आसा. कितेंय अजाप घडूं येता.